बाळ्ळी जाल्ल्या उठाच्या आंदोलनात मरण आयिल्ल्या मंगेश गांवकार आनी दिलीप वेळीपाच्या नांवान सरकारान 2 पुरस्कार घोशीत केल्यात. शिक्षणाच्या क्षेत्रांत बरी कामगिरी करप्यांक मंगेश गांवकाराच्या नांवान पुरस्कार दितले. दिलीप वेळीपाच्या नांवान कला क्षेत्रांत बेस बरी कामगिरी करप्यांक पुरस्कार फावो जातलो. अनुसूचित जमाती खातीर हे पुरस्कार आसतले. उठा आंदोलनाक शेनवारा 2 वर्सां जालीं. ते निमतान मडगांवां संकल्प दीस पाळ्ळो. फुडल्या वर्सा मेरेन अनुसूचित जमातीच्यो 12 मागण्यांतल्यो उरिल्ल्यो 2 मागण्यो पुराय करतले अशें उतर मुख्यमंत्र्यान दिलें. नुकसानी म्हाका दिसता तांच्या घरच्यांची जाली, ताज्या बरोबर समाजाची जाली. म्हाका दिसता तातूंतल्यान अजुनूय अनेक जाण भायर सरुना. पण तांचे मृत्यू हे हुतात्मे हे चुकीच्या मार्गान पिड्ड्यार जावचे न्ही हाजी दक्षता ह्या सरकाराक आमकां घेवची पडटली. आनी म्हणून तांच्यांनी ज्या गजाली खातीर आपलो बलिदान दिलें ती गजाल पूर्ण करप हें आमचें पयलें कर्तव्य उरता. आमी दिल्ली सगळीं उतरां दवरतले तशाक तशें दवरतले. आनी म्हणून म्हाका सांगपाक बरें दिसता की 12 पैकी 10 गजाली आमी ऑलरेडी लायनीक लायल्या. 11वी आनी 12वी ह्या वर्सा लायनीक लागतले आनी हें वर्स सोंपसर म्हणजे फुडले मार्च 2013 येसर म्हाका दिसता 12 पैकी 7-8 पूर्ण जातल्यो. म्हणजे ताका फ्रेमवर्क तयार जावन त्यो चालू जातल्यो आनी त्यो थोड्यो गजाली चालूच उरतल्यो. आनी म्हाका बरें दिसता ताणें आपलें फटाफट एक्टीव काम केलें. हांवेनूय तितलोच सरकाराची जी पळय पॉलिसी आसा त्या प्रमाणे ह्या सरकारान फूल सपोर्ट दिलो. आनी ST भागान पयलें कॉलेज हें येणाऱ्या जून म्हयन्यान जुनान उगडटलें मरे जून म्हयन्यान उगडटलें. पिसानी एज्युकेशन सोसायटी चेअरमॅन आमचो आमदार आहा. पैंगीणची फामाद तिसालेची बेताळाची परब शेनवारा जाली. परबे खातीर पैंगीणचो म्हालवाडो सामको सजिल्लो. परबेक गडे रानांतल्यान धांवतात. उपरांत ते वेगवेगळे अवतार घेतात आनी तांकां न्हाणोवन देवळान हाडले उपरांत विशेष विधी जातात. पळयात गड्या जात्रेची खिणचित्रां. सरवळे खावट हांगच्यान पारंपारीक विधी करून आमचे गडे बाकीचे जव्या सकट पैंगीणच्या झाडां देवळा कडच्यान आतांच भायर सरल्यात आनी माठांतल्यान ते रानवाटेंतल्यान आतां देवते देवाडेर येतले. थोडे वेळ सादारण डिस्टन्स कितलें आसा? सादारणशे 1.5 किलोमिटर सुमार आसा रानांतल्यान चलत येता. आनी अनवाणी आसात, हातांत नंगी तलवार आसा तांच्या आनी बाकीचे वाजंत्री आसात, बाकीचे लवाजमे आसात, पुरोहीत आसात, चौगुली आसात. आनी ताजे उपरांत ते येवन थोडो वेळ देवते देवळा कडेन वयर चडटेचें देवूळ आसा त्या देवते देवळाडेर ते थोडो वेळ विश्रांती घेतली, आराम करतले. आनी ताजे उपरांत मागीर बेताळवाडे जो मुख्य समारोह जातलो त्या समारोहा कडेन ते येतले. ताजे सांगपाक शकता तुवें एक्झॅक्टली कितें जातलें? हांगा आयले उपरांत ते डायरेक्ट सकल देवाची पांय आसा त्या पांयचे कडेन वतले. सगळे गड्यांक न्हाणयले वतले थंय. ताजे उपरांत तांकां वेगळे कपडे घालतले थंय, वेगळे पोशाख करतले. आनी ताजे उपरांत मागीर परत वयर नागी जाण आनी आदी पुरुश ह्या देवळाक फेरे मारून ते सगळे गडे बेताळवाडेर येतले. बेताळवाडे कडेन आयले उपरांत देवाचें दर्शन घेतले उपरांत ते परत तो पेरण्याचो तटो म्हण आसा थंय ते येतले आनी थंय त्या जाग्यार ते गरे ढोसपाचे आनी मुखाली विधी सगळी जातली. केन्ना जाता? एवरी इयर जाता? ना, दर 3 वर्सांक जाता. 3 वर्सां एकदां. हो एकंदर गड्याचे जात्रेचे पयल्या वर्साक टक्याचो उत्सव जाता. तो सादारणशे 8 ते 9 दिसांचो आसता. ताजे पयलीं जेवणी म्हणटा तो उत्सव जाता, अन्न संतर्पण जाका आमी म्हणटात. आनी हो जो उत्सव आतां सादारणसो 27 दिसांचो 15 मे पासून तो सुरवात जाल्लो आनी 3 जुनाक ताजी रंगपुजेन आनी शुद्धाचार. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.